40 मतदारसंघ, प्रत्येक मतदारसंघाचो आपलो रंग आणि हो रंग आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता एका नव्या रूपात, एका वेगळ्या स्वरूपात. नमस्कार, माझे नाव रोहित वाडकर आणि तुम्ही पळयतात अमया अ डेअरी एंटरप्राइज बाय अबाब इंडस्ट्रीज प्रेझेंट्स मतदार राजा इन असोसिएशन विथ एन इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट. मेनी ऑप्शन्स, वन नेम. आयज आम्ही आयल्या मांद्र्या मतदारसंघान मेळपाक हांगासरल्या मतदार राजाक जाणून घेवपाक तांचे प्रश्न, तांचे विशय, तांचे अपेक्षा आणि ह्यो अपेक्षा फाटली कितकीशीच वर्सां पूर्ण जाल्या काय ना हे जाणून घेवया तांच्याच कडच्यान. पण तांच्याकडे वचच्या पयलीं पळोवया ह्या मतदारसंघाचो राजकीय प्रवास. गोंयाक घटक राज्य मेळ्ळ्या उपरांत 1989च्या वेंचणुकेन MGPच्या रमाकांत खलपान 6,900 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या संगीता परबाक मात दिवन मांद्रे मतदारसंघाचे नेतृत्व मेळयले. 1994च्या वेंचणुकेन संगीता परबान इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या तिकेटीर 6,989 मतां घेवन MGPच्या रमाकांत खलपाक मात दिली आणि ह्या मतदारसंघाचे नवे आमदार जाली. 1999 रमाकांत खलपान आपलो कमबॅक केलो आणि MGP खातीर 5,401 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या संगीता परबाक मात दिली. पूण 2002 ह्या मतदारसंघाचेर पहिलीच फावट BJPन आपले वर्चस्व दाखयले आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकरान 5,955 मतां घेवन इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या तिकेटीर इलेक्शन लढोवपी रमाकांत खलपाक मात दिली. ही जैत BJPन मांद्रे मतदारसंघान 2007 5,898 मतां घेवन आणि 2012 11,955 मतां घेवन तिकयली. पास्ट टेन्सांतल्यान येवया आमी प्रेझेंट टेन्सान आणि मेळया आमच्या ह्या मतदार राजाक आणि जाणून घेवया हो मतदारसंघ तांच्याच कडच्यान. My name is Francisco D'Souza. I am a social activist in the Mandre constituency. Well, before we start, let me emphasize that the progress at the moment in Mandre constituency, in the way it should have been, is not done. Just bringing more bigger project in this constituency and destroying the eco-sensitive areas, I am totally against. Instead, the government, whichever the present or the past, they should bring us sustainable factories or industries where we can create more employment, rather bringing 5-star golf course and so many other things, which is not feasible nor viable in this constituency. I'm afraid the mountains that we see today and the environment that our forefather has created may destroy in the near future. Therefore, my appeal to the government, they should not destroy these sentiments of this area people by bringing factories and industries which are dangerous to the environment. म्हजें नांव वसंत काशीनाथ शेटगांवकर. हांव सिनियर सिटीजन प्रेसिडेंट प्लस मोरजीचो एकवट ही संघटना जी आहा तिचो हांव प्रेसिडेंट. सांगपाचें म्हटल्यार रिगार्डींग वॉटर सप्लाय, उदकाचो प्रॉब्लेम असो जाल्लो आमचे एरिया मोरजी गांवच्या बद्दलूच हांव उलयतां. स्प्रेड एरिया व्हडली आसा, ते डिफरंट टायप वाडो आहा तांकां उदक मेळना, तो एक प्रॉब्लेम. त्या बद्दल हांव उलोवन परत दुसरे इंटर्नल जे रोड्स आहा आमचे स्पेशली इन मोरजी रोड फेसिलिटीज ना. तशेंच वायडनींग ऑफ रोड काम जाता म्हणटात ते, पूण आजून कांय जावंक ना हांगासर तितलें. मांद्रे आनी आरांबोल जे पठार आहा त्या पठाराचे एक 5-6 फॅक्टरीज हाडून आमचे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहात, दोज आर पास 12th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड, तेंच्या बद्दल कितें तरी कामा बद्दल हें जर केल्लें आज आमचे गांव आनीक सुदारतले आसले. अनएम्प्लॉयमेंट इतलें वाडलेलें आसा की प्रत्येक घरान आज ग्रॅज्युएट, अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट ऑल्सो आसात, पूण एम्प्लॉयमेंट ना. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें आहा, एवरी वीक एवरी डे लायट ही वयतात आनी लायटीचे प्रॉब्लेम म्हणजे इंजिनियरांक फोन करता. म्हाका पर्सनली एक अशें आसा एक्सपिरियन्स की लायट गेली की हांव विदीन 15 मिनिट्स कॉन्टॅक्ट करता, ते फोन काडटा आनी सायडीक दवरता, फोनूच घेयना. एंगेज 5 मिनटां जाली एंगेज, परत 5 मिनटांक केलो मातसो तो म्हणटा भायर सरला येतलो, अशें जाता. सो बेसीक निडाचे तुम्ही म्हणटा अकाउंटेबिलिटी ना आणि आमकां सर्वीस बेसिकली मेळना. येस. नमस्कार, माझे नाव सुदेश सावंत. हांव मांद्रे ब्लॉक काँग्रेसाक रिप्रेझेंट करता. हांव जनरल सेक्रेटरी मांद्रे ब्लॉक काँग्रेस. टुरिजम हो ह्या भागाचो मेन रेव्हेन्यू आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसा. टुरिजमा खातीर गेली 15 वर्सां, ह्या 5 वर्सां तर कांय जालें ना. टुरिस्ट टॅक्सीचो इशू सेम आसा.
Russians doing business. Government, every machinery is turning blank-eyed. आता 5 वर्सां जाली, सरकार सोंपलो, आमी निवडणुकीक वयता, CRZ थंयच आसा. सगळ्यांचेर आनी स्वता हो ह्या भागाचो MLA येवन सांगता की 90% घरां जी आहा, 90% एस्टॅब्लिशमेंट आहा पळय ते इलिगल आसा. पण मुख्यत्या आतां जशें जशें हे आमचें वाडटा, आमची फॅमिली वाडटा. पयलीं आमी एका घरान रावताले, आतां 4 भाव जाले. खंय तरी तांकांय रावंक म्हणून घर जाय न्हय. आमचे रेव्हेन्यू कोर्ट आनी डेव्हलपमेंट इश्यू आनी लिगल इश्यू करपाक इतले डिफिकल्ट आसा की ताचेर सरकार केन्ना विचार केलोच ना सरकारान. CRZ आसा तशें आसा, कांय बदल जालो ना भितर. आतां परतूय त्या मॅनिफेस्टोचेर पयस जाल्यार तें येतलें आमी CRZ चेंज करतले म्हणून. टुरिजमा खातीर आमी कितें करतले म्हणून सांगपाक वायट दिसता. मोरजेचे केरी मेरेन एक सुद्दां पार्किंग ना. आनी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लावच्या पयलीं खंय तरी 2 पाटये लायले वयता. कित्याक तर लोकांक सांगपाक की पळय हांव कितें तरी करता. आतां तुमी जर पळयत न्हू, पूल क्रॉस केल्या उपरांत थंय एक ब्युटिफिकेशन म्हणून केल्लें आसा. 7 कोटी तेचेर खर्च जाला. आतां तें सुद्दां अर्दें काम पाटीलान मोकळे जाल्यात. काम अर्दें पळयत तुमी, अलायनमेंट तेचें चुकलां, तें पळोवपाक सारकें ना. अशी गाडी क्रॉस केल्या उपरांत फुडलो मनीस आतां तो दिसना, तिची हायट सुबेज आसा. आतां आय एम नॉट अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट, पण हे गोश्टी जे सामान्य लोकांक दिसता ते सरकाराक दिसोंक जाय, ते दिसना. खंय तरी करचें काम. आमी आतां इलेक्शनाक वयता, कितें तरी लोकांक दाखोवचें म्हणून केलें वयता. टुरिजम, टॅक्सी, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू टुरिजम आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर वीथ रिगार्ड्स टू टुरिजम एंड CRZ हाचेर गेली 15 वर्सां सातत्यान कांय केलें ना. हांव फ्रांसीस रॉड्रिगीस, पंचायत मेंबर आनी टेनंट मुणकार असोसिएशनाचो प्रेजिडेंट. त्या भायर नॅशनला कम्युनिदादीचोय हांव प्रेजिडेंट. हांव सांगूंक सोदतां की डेव्हलपमेंटाचे बाबतींत डेव्हलपमेंट हे चडान चड हांगा जावंक ना. रोड वायडनींग हे जालेले आहात, फक्त रोड वायडनींग जालेले आहात. तें काम सारकें अजून जावंक ना, पूण फुडाराक जातलें अशें हांव म्हणटा. आनी नोकरेचे बाबतींत जो पर्यंत आमच्या ह्या पेडणेच्या वाठारांत फावो ते भाशेन फावो ते परी ते कारखाने येयनात, म्हणजे सगळे एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवन तसले कारखाने हांगा येयना, तो पर्यंत आमकां नोकऱ्यो हांगा सरकाराक दिवंक मेळच्यो ना. हें बी हांव मानून घेतां. कित्याक नोकरेचे बद्दल आमी नोकऱ्यो म्हटल्यार जोरी तर गोंयांत आमच्या कारखाने ना जाल्यार आमच्या नोकऱ्यो दिवंक जायना. की सरकाराच्यो नोकऱ्यो कितल्यो म्हूण लोकांक दितले, जावचें ना. दुसऱ्या हातान म्हणटा तें हांव सांगतां की आमचो गरिबांचो जो प्रश्न आहा, जो बर्निंग इश्यू आहा म्हणटा तो कूळ आनी मुणकार मनशांचो, कुळांचो आनी मुणकारांचो. आयज जे सरकारान जे एमेंडमेंट केलां, 9th एमेंडमेंट केलां, तें एकदम दुखीचें एमेंडमेंट केलां. तें एमेंडमेंट वायलेटींग द टेनन्सी एक्ट असो म्हाका दिसता. कित्याक 1964 हो कूळ कायदो येयलो आनी त्या 1964 वर्सा आमकां सगल्यांक संरक्षण दिलां. सगल्यांक आमकां खंयचूच आमच्या जमनींतले आमकां भायर काडूंक जावचें ना. त्या कूळ कायद्यान आमकां सेक्युरिटी ऑफ टेन्युअर दिल्या. आमकां जो आमी हें भरताल्यो सेस्ता भरताल्यो तो आमकां 100 वांटो दिला. सगळे भाशेन आमकां हें दिलेलें आहा. मामलेदारांक एक फोरम घडला. मामलेदार, कलेक्टर आनी दुसरो एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनल हे सगळे फोरम केलेलो आहा आनी त्या फोरमान हे सगळे कुळांचे सुटावे करूंक तितूर प्रोविजन केलेली आहा. तरी आसतना आतां हे 9th शेड्यूल जो फोरम जो कलेक्टर, मामलेदार आनी एडमिनिस्ट्रेटीव केलो तो रिप्लेस आयज सिव्हील कोर्टान केला. तो चुकीचो केला. कित्याक जाल्यार आयज आमकां सिव्हील कोर्टान वचोंक कमीत ते लाखांनी पयशे जाय. आनी लाखांनी पयशे इतलेच न्हू, जे सुवातेर आमी सिव्हील कोर्टान आमी वता आनी आमच्यो केसी थंयसर भायर पडटात, रोखड्योच भायर पडटात. आनी ताणें एडमिनिस्ट्रेटीव ट्रिब्युनला आपल्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आमकां अपील करपाक चान्स दिला. आनी डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचे वयर आमकां वयतलो जाल्यार आमकां रीट पेटिशन करचें पडटा. म्हणटकीर असल्यो तरी पेडण्या म्हालान म्हाज्या दिसता 50 वयर केसी भायर मारल्यात, सनात भायर मारल्यात.
परचेज ऑर्डरी भायर मारल्यात म्हणून हें हांव कित्याक सांगूंक सोदतां. हे सनसेट क्लॉज जो घातला, जो कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग ताणें घातला, जे हो जो फोरम रिप्लेस केला सिवील कोर्टाच्या हेतून केला, हे एकदम हे दुख्यान घालपाचें, कुळांक रडोवपाचें आनी ह्यो जमनी ऑटोमॅटीक त्यो भाटकारांच्या ताब्यान वचपाच्यो अशी शक्यताय म्हाका दिसता. ओके, सो कूळ कायदो इज द मेजर इशू आणि हांगासरलो भावी जो आमदार जातलो ताणें आनी ऑब्वियसली गोवा गव्हर्मेंटान ताजेर परत मातसो विचार करचो, हे हो तुमचो रिक्वेस्ट. प्रुडंटाच्या सगळ्या प्रेक्षकांक माझे नमस्कार. हांव तुषार गोवेकर हांगा एक सोशल एक्टिविस्ट एंड सोशल वर्कर म्हणून रिप्रेझेंट करता मांद्रे मतदारसंघान. आणि तशेंच हांव सांगूंक सोदतां की हांगा जे काही गोष्टी बरे जाल्लेले आसा आनी काही गोष्टी वायटूय जाल्लेले आसा. बेजिकली हांगा जे 5 वर्सां पयलीं जे 108 सर्वीस ही आमच्या गव्हर्मेंटान सुरू केल्लेली, गोवा गव्हर्मेंटान, ती एक 1.5 वर्स परत चल्ली आनी लास्ट 2-2.5 वर्स जाले ती सर्वीस हांगा बंद जाल्लेली आसा. त्याच्यामुळे जे आमचे जे लोक आसा, नागरीक आसा, जर एक्सिडंट जालो जाल्यार 108 सर्वीस ही हांगा पावपाक ऑलमोस्ट 45 मिनिट्स टू 1 वर लागता. हेंची 108 सर्वीस आमचे हांगा कडल्यान एक 7 किलोमिटर आसा, तरी पूण तांकां पावपाक हांगा कमीत ती 45 to 1 hour लागता. जर आमी पेशंटांक घेवन जर आमी तुयेच्या हॉस्पिटलान गेले, हॉस्पिटलाचेर करोडांनी रुपया खर्च केल्लो आसा, पूण थंय सादो एक एक्सरे काडपा खातीर थंय टेक्निशियन नासता. त्याच्यामुळे थंय पेशंटाचे कमीत ते 10 ते 15 मिनटां वेस्ट जाता आनी मागीर तो डॉक्टर तांकां हांगाच्यान आजिलो हॉस्पिटलान रिफर करता. त्याच्या उपरांत पेशंटाचे ऑलमोस्ट हे ट्रॅव्हलिंगा खातीर ऑलमोस्ट एक 45 मिनिट्स वेस्ट जाता. त्याच्यामुळे हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता की काहीतरी हेतून ही 108 सर्वीस जी बंद केलेली आसा ती जाता तितले बेगीन स्टार्ट करून लोकांक त्याची एक बेनिफिट्स दिवपाची. त्याच्यामुळे लोकांक खूप फायदो जातलो एमर्जन्सीच्या टायमार. माझा दुसरो मुद्दो आसा की काय टुरिजमाच्या नांवान काहीतरी एक प्रोजेक्ट हाडून आमचेर लादलेले आसा, जे आसा जो पॅराग्लायडींग प्रोजेक्ट हो इतलो एक वाईट असो हें आसा की त्याचा जो आवाज आसा इट्स लायक अ हेलिकॉप्टर. त्याच्यामुळे जे स्थानिक लोक जे आमी जे दर्यार रावता, हो प्रोजेक्ट मांद्रे जुनसवाडा हांगा स्टार्ट जाल्लो आसा आनी त्याच्या जितले जे लोक आसा ते ताका अपोज करता. त्याच्या खातीर एक साऊंड पोल्युशन जाल्लेलें आसा. त्याचा जो आवाज जाता तो ऑलमोस्ट त्याचो 5 किलोमिटरां मेरेन त्याचो आवाज येता. हेलिकॉप्टरचो जसो आवाज येता तसो त्या प्रोजेक्टाचो आवाज येता. आनी ह्या प्रोजेक्टाचो म्हाजो आनी आमचे जे लोकल जे मांद्रेकार आसा तेचो अपोज आसा. तिसरो म्हजो प्रोजेक्ट आसा स्वच्छ भारत अभियान. एक मांद्रे पंचायत सोडली जाल्यार हांव पळयता की मोरजी, आरंबोल, आगरवाडा हे पंचायतीचे जे बॉर्डरी आसा ते फक्त कोयरान थंय राशी पडलेल्या रस्त्याच्या कुशीक व्हाळयोनी. आमचे न्हंय आसा ते न्हंयेन लोक हाडून अक्षरशः कचरो उडयता आनी हेचे सरकाराचेर खंय ना खंय तरी अपयश येल्लेले आसा. हे 3 मुद्दे हांव तुमचे कडेन मांडटा. हांव संतोष कोरकणकर, जनरल सेक्रेटरी भाजपा मंडळ मांद्रे. आज आमी मतदारसंघान पळयतात की आमचे जे एंट्री पॉयंट आसा तो सुशोभीत जाल्लो आसा. तशेंच ह्या मतदारसंघाच्या 9 पंचायतींनी जोरदार विकासाची कामां चल्ली आसात. काही पूर्णत्व जाल्ली आसात, काही पूर्णत्वाक फुडल्या काळान पूर्ण जातली. आयज सरकारचे जे जे येवजण येता ते येवजण सगळ्या लोकांक सगळ्या घरांनी पावल्ले आसा. रोजगाराचो विशय आसा. रोजगारा खातीर हांगासरल्या आमदारान आनी मुख्यमंत्र्यान इलेक्ट्रॉनीक सिटी हाडल्या. त्याच्या नंतर आमची जी IDC आसा तेजी IDCच्या जवळ एक IDC एक्सपान्शन प्लॉट केल्ले आसात. त्या निमतान रोजगाराचो बरोचसो विशय किंवा बरोचसो जो प्रॉब्लेम रोजगार म्हणून आसा तो कमी जातलो. त्याच्या नंतर प्रामुख्यान म्हाका सांगपाचें दिसता की आमच्या तुया हांगा एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर आशिल्लें. कितले वर्सां तेन्ना बांदून तशेंच आशिल्लें तें. मदीं ताका कोणी पिशालय लाग नासलें. आनी आमचे सरकार जेन्ना आमचे सर हेल्थ मिनिस्टर जातकणी सरान पयलें काम म्हटलें ते हेल्थ सेंटराची डागडुजी केली. आयज तुमी कोणें वचून थंय पळया, इतले सुंदर ते हेल्थ सेंटर आसात. ते हेल्थ सेंटराच्या लागूनच फाटल्यान 100 बेडेड हॉस्पिटलाचें काम जोरान चालू आसा. येणाऱ्या आनी 5 म्हयन्यान किंवा वर्सान ते पूर्ण जातले. अशी बरीचशी विकासाची कामां ह्या मतदारसंघान जाल्ली आसात. हेतूर आमकां शंकाच ना. आमचे उदकाचो जो आतां प्रॉब्लेम सांगलेलो आसा
उदकाचे कशें आसा की फाटल्या 10 वर्सांची कनेक्शन आनी आयज त्याच्या नंतर जो कन्स्ट्रक्शन जाला कनेक्शनाय खूब वाडलेली आसा. त्यामुळे उदकाचो प्रॉब्लेम मोरजीनच न्हय तर प्रत्येक गांवांत उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. हांवूय एग्री करता. त्याच्या खातीर आमच्या सरकारान हांगा ITI जी आसा थंय 30 MLT प्लांट एक इलेक्शन जाल्या नंतर त्या कामाक सुरवात जातली. तो जाल्या नंतर म्हाका दिसता उदकाचो जो आसा प्रॉब्लेम हो आमचो सगळ्यांचो प्रॉब्लेम सुट्टलो. म्हजें नांव प्रसाद शहापूरकर, एडवोकेट, आम आदमी पार्टीचो कार्यकर्तो, स्थानीक वार्ताहर म्हणून काम केलां आनी सामाजीक क्षेत्रांत वावर आसा. आतां मांद्रे मतदारसंघाचो नागरीक ह्या नात्यान जर आमी पळयत जाल्यार आमचे कडेन 2 हातून डिवायड करचे पडटले. एक विरोधी पक्ष नेतो म्हणून पक्ष म्हणून ह्या मतदारसंघा कडेन घेतला आनी सुदैवान गेल्या 5 वर्सांच्यान सत्ताधारी पक्ष म्हणटकच आमी दोनूय अनुभव घेतल्यात. विरोधी पक्षान आसतना लोकांक कशी वागणूक मेळूंक जाय आनी सत्ताधारी पक्षान आसतकच लोकांची पुर्तता कशी जाली काय ना हाजे संदर्भात सांगपाक ह्या वेळार ही संद आसा. जवळ जवळ आमी विरोधी पक्ष नेता म्हणटकच खंयच्याय विकास कामाच्या वेळाचेर नागरिकांनी निवेदन दिलें जावं आवाज केलो जाल्यार प्रत्येकाचें म्हणणें आसलें की आमी विरोधी पक्षान आमी कांयच करूंक शकना म्हणटकच आमकां दिसतालें की आमचो पक्ष आमचो मतदारसंघ केन्ना तरी सत्ताधारी पक्षान येवचो. आनी सुदैव आमच्या सगळ्यांचें की आमी 2012च्या इलेक्शनान सत्ताधारी पक्षान आयले. कॅबिनेट दर्जाचो जे मंत्री आसतात ते आमच्या मतदारसंघाक मेळ्ळे. आमचे पार्सेकर सर हेल्थ मिनिस्टर जाले आनी सुदैवान आमचें भाग्य की ते मुख्यमंत्री जाले 2002 वर्सां पयलीं. तो हें सगळें पळयतकच मागीर आतां आमी जेन्ना निवडणुकीच्या लागीं पावतात तेन्ना विचार करतात की आमी दोनूय फळां चाखल्यात तर ह्या फळांतल्यान खंयची फळां चड बरी लागतली. आनी सांगपाक अशें दिसता की विकास कामाच्या दृश्टिकोनांतल्यान सामाजीक क्षेत्रांतल्यान म्हळ्यार फ्रॉम तिराखोल टू मोरजी आनी अप टू आतां विर्नोडा पर्यंत जे सामाजीक प्रश्नाचे अनुसरून जे कामां जावंक जाय आसली त्या मतदारसंघा कडेन ती थोडे दुर्लक्ष जाल्लें आसा. वैयक्तीकाच्या परस आमी सामाजीक कारण आमकां पयलीं दिसतालें की विरोधी पक्षान आसल्या कारणान पयलीं समाजाचे पयलीं वेवस्थीत विकास जावंक जाय मागीर वैयक्तीक कडेन. पूण समाजाच्या विकासच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जर पळयत जाल्यार आमकां पयली गोश्ट जाणवता ती म्हळ्यार एडमिनिस्ट्रेशन जें चलतालें एडमिनिस्ट्रेशन जें आमी पळयलां विरोधी पक्षान आनी सत्ताधारी पक्षान तातूंत कांयच फरक पडूंक ना. किंबहुना एक किंचीत असो पर्सेंटेज फरक आसतलो. पूण आजुनूय अशें आसा की एखादो नागरीक जर वचत सर्वसामान्य नागरीक जर वचत जाल्यार ताजे कडेन जर कसलोच इन्फ्लुयन्स ना जाल्यार ताका फावटी मारले शिवाय जे फावटी मारपाचें जे सत्र चालू तें आजून तशेंच चालू आसा. समजा एखाद्या व्यक्तीचो एक फोन आयलो जावं आनी कितें बेटर एक हें लागलो जाल्यार ताजें काम 8 दिसाचें काम 2 दिसान जावं येता. पेडण्या एडमिनिस्ट्रेशनान मामलतदार ऑफिसान आमचे कडेन मामलतदाराची उणीव आसा. सांगपाक दिसता की मामलेदार तीन मामलेदाराची नियुक्ती केली पूण नागरिकांनी ज्या वेळाचेर गडबड निवेदनां दिली संघटनेन निवेदनां दिली त्या वेळाचेर 3ऱ्या मामलेदाराची नियुक्ती केली. म्हळ्यार आमकां ऑलरेडी 3 मामलेदार आसात पेडणे तालुक्या खातीर. मेन मामलेदार जॉयंट 1 जॉयंट 2 आनी जॉयंट 3 मामलेदाराची नियुक्ती जाल्ली पूण ताका ताची रिक्रुटमेंट जावंक नासली. सो एखाद्या मामलेदार कारण आमी मांद्रे मतदारसंघ हो डेव्हलपमेंटल असो विकासनीय असो सामको विकास जाल्लो असो आमी पळोवंक शकना. सो अशा वेळाचेर एडमिनिस्ट्रेशन जर वेवस्थीत वावरत जाल्यार सर्वसामान्य नागरिकाक एक थकाय मेळटा की पेडणे गेलो म्हजें काम जालें घरा आयलो बरें दिसलें मागीर तो सगळ्यांची तोखणाय करता. पूण वैयक्तीक जर ताका कसलें काम जावंक ना जाल्यार तो मागीर दुशणां दिता. सो ही दुशणां जर मेळूंक जाय नासली जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशन जें चलतालें तातूंत खूब लक्ष दिवंक जाय आसलें. अत्यंत वायट दिसता की एडमिनिस्ट्रेशनाचे जे फरक जाणूंक जाय आसलो तो फरक आमकां जाणवलो ना. आनी आमकां अशें दिसतालें की आमचो CM आसा आमचो मतदारसंघाचो CM म्हणजे खंय तरी एक वेगळे प्रकारची वागणूक आनी बरी कामां जातली. दुर्दैवान आमची एडमिनिस्ट्रेशन सामकी फेल जाल्ली. सो बडी मारल्या शिवाय काम जायना किंवा तांकां जागे केल्या शिवाय काम जायना. दिस इज अ व्हेरी एलिगेशन टुवर्ड्स द ब्युरोक्रेसी. हांव जगन्नाथ पार्सेकर एक्स पंचायत मेंबर आनी आतांचो भारतीय जनता पार्टीचो राज्य कार्यकारिणी सदस्य. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की 2000 पयले भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें. तेच्या उपरांत 2002च्यान हांगा आमचो भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार आनी आतांचे मुख्यमंत्री जे आसात हेच्या कडेन आमी लोकांनी तेच्या कडेन सत्ता सोंपयली आमदार निवडून हाडलो. आमकां तेच्या पयलींची पार्श्वभुमी आमी लक्षांत धरूंक जाय. हेच्या पयलींचे जे आमदार जाले
पयलीं मंत्री जावन गेले, काँग्रेसीन राज्य केलें, महाराष्ट्रातील गोमंतक पक्षांनी राज्य केलें. आणि त्या टायमाची पार्श्वभूमी ह्या मतदारसंघात जी असली एकदम केविलवाणी असली. खंयच्याच प्रकारचो इन्फ्रास्ट्रक्चराचे बेसीक नीड्स हांगा नासले, कसलेच प्रयत्न करूंक नासले आनी कांयच ना. टोटल फ्रेमवर्क भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराक करपाची पाळी येयली. हांगाचो येदो व्हडलो जो उदकाचो प्रोजेक्ट आसा चांदेलचो, हो प्रोजेक्ट सुद्दां सुरवात करपाची पाळी आनी तेच्या खातीर प्रयत्न करून सुरवात केली भारतीय जनता पार्टीन. तेच्या पयलीं हांगा नळ नासले. तो प्रोजेक्ट सुरू जाल्या उपरांत संपूर्ण पेडणे तालुक्यांत तेजें पाणी पावचें म्हणजे 15 MLDचो प्रोजेक्ट. तेच्या उपरांत अख्ख्या पेडणे तालुक्यांत बरीचशी पाणयाची म्हणजे खूब जाणांची पाणयाची जी सोय आसली ती सोय लोकांक पावली. आतां तेच्या उपरांत लोकांची मागणी वाडत आसा. पयलीं सुरवातीक लोक उदकाच्या हेचेर बांयच्या उदकाचेर आसले, तेच्या उपरांत लोक नळ घेवपाक लागले. आयज रिक्वायरमेंट बरीच वाडलेली आहा. हे लक्षांत दवरून सगळ्यांक लोकांक पाणी पावना हें पळोवन ह्या सरकारान नक्कीच स्टेप्स घेतल्यात. आणि येणाऱ्या काळात जे 30 MLD आणि 15 MLD आणि असा जो प्रोजेक्ट तो आनीक 15 MLD करून ज्या पद्दतीन ह्या सरकारात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचो जो पावलां उखल्ल्या ती नक्कीच उल्लेखनीय अशी आसात. पाणयाचोच प्रोजेक्ट न्हय तर रस्त्यांची केविलवाणी परिस्थिती आसली. सगळे रस्ते रुंदीकरण जे केल्यात ते केवळ ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारान केल्यात. नक्कीच थोडोसो एडमिनिस्ट्रेशनाचो प्रॉब्लेम्स आसा, नक्कीच आसा. म्हाका हांव ते मताशी आमचो ह्यो जो आसा शहापूर करे सहमत आसा. कांय गोश्टी करता आसतना आमदाराक सुद्दां खूब गोश्टींचो विचार करचो पडटा. डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत म्हणचे जाल्यार आयज सर्वांगीण विकास चालू आसा. ट्युरिजमांत हांगा पयलीं कसलीच गोश्ट जावंक नासली. ट्युरिजमाचे दृश्टीन सगळ्या तरेचे खंयचे खंयचे स्पॉट आसत, हे सगळे स्पॉट्स वेचून काडून त्या स्पॉट्सांचे डेव्हलपमेंट जाता. हे रवींद्र भवनच तालुक्या खातीर नक्कीच जातलें. एक क्रीडा संकुलाची गरज आसा पेडणे तालुक्या खातीर, ते सुद्दां जातले. आणि इतर जी पुलां म्हणा आणि खंयची गोश्ट हे जवळ जवळ सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराची कामां ह्या सरकारान उत्कृश्टरित्या केल्ली आहात आणि लोक ह्या विशयाचेर समाधानी आहात ही प्रामुख्यान हांव नमूद करता. हांव दत्ताराम नायक, मांद्रे ब्लॉक काँग्रेसचो जनरल सेक्रेटरी. इको ट्युरिजमाच्या बाबतींत जर उलोवपाचें जालें जाल्यार हांव ज्या भागासून येता, केरी भागासून, थंयसर एक महाराष्ट्राच्या एक ते आमच्या आरोंद्या म्हणटा थंय एक जेटी हाडपाचो प्रयत्न केलो. आनी ते जेटी खातीर आमचो जो केरीचो जो भाग जो आसा तो ड्रेजिंग करून खणपाचो जेन्ना प्रयत्न केलो त्या वेळाचेर तो जावचें न्हू म्हणून आमी भरपूरचे प्रयत्न केले. आमी मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन वचून तें निवेदन सुद्दां दिलें, पूण कसलोच गोश्ट जाली ना. ते ड्रेजिंग करपाचो प्रयत्न सुद्दां जालो. शेवटी सगळे गांवांतले लोक जमोवन तो ड्रेजिंगाचो प्रकार बंद केलो. कशें आसा, जेन्ना आमी इको ट्युरिजमाचेर उलयता थंयसर इको ट्युरिजम जो प्रोजेक्ट हाडटले जाल्यार थंयसर जे कितें कोळशाचे जे कितें बार्जी येयले किंवा जे कोळशासून जे प्रदूशण जालें ते म्हाका दिसता त्या प्रदुशणा खातीर संपूर्ण जो आमची कोस्टल बेल्ट जो आसा तो सगळो कोस्टल बेल्ट काबार जावपाचो प्रयत्न जातलो. कारण जेन्ना आमी कोस्टल बेल्ट म्हणटा ते कोस्टल बेल्टाक कितलीशी गव्हर्मेंटान शॅक्स अलॉट केल्ली आसता. ते शॅकाक जेन्ना तो कोळशाचो जेन्ना प्रोजेक्ट जेन्ना येता तेन्ना आमचो इको ट्युरिजम जो जेन्ना आमी म्हणटा तो कंप्लीट काबार जाता. दुसरी गजाल म्हणजे म्हाका उलोवपाची आहा ती म्हटल्यार शॅक्स. आमकां जे केन्ना शॅक्स अलॉटमेंट जाता ते कंपल्सरी म्हाका तरी दिसता की ते जुलय मेरेन तरी तेंचे अलॉटमेंट जावपाक जाय. कारण तेंचो जो सिजन जो आसता तो सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हणल्यार सुरवात जाता. आनी अशी परिस्थिती अंदू सुद्दां अशी परिस्थिती येयली की तो ऑक्टोबर जालो तरी तो अलॉटमेंटच जावंक ना. नोव्हेंबर स्टार्ट डिसेंबर स्टार्ट जालो तरी तांकां लायसनच मेळोंक नासली. हे गोश्टी खंय तरी जावंक जायना. तेचे खातीर सरकारान खंय तरी एक योजना आंखून ते ऑगस्टा पर्यंत तरी ती तांकां अलॉटमेंट दिवन तेंचो धंदो जो आसा तो सप्टेंबर ऑक्टोबराच्या पयल्या विकान सुरू करपाक जाय. त्याच प्रमाणे ह्या मांद्रे मतदारसंघान खुबशे जे कितें प्रोजेक्ट येवपाक जाय त्याच भाशेन तुया हांगासर म्हाका दिसता लागीं 5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन तुया इंडस्ट्री कडेन थंय पडून आसा. ती सुद्दां गव्हर्मेंटान तेचो बऱ्यापैकी यूज करून थंय सुद्दां एक इंडस्ट्री हाडून जो कितें आमचो एम्प्लॉयमेंटाचो जो कितें प्रॉब्लेम आसा तो सुद्दां थंयसर सॉल्व करपाचो ह्या सरकारान प्रयत्न करपाचो. इतलेंच हांव सांगता. हांव बाबूसा तळकर केरीसून. हांव सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर आनी गेली 15-20 वर्सां हांव आजोबा देवस्थान कमिटीचेर काम करता. हांव चड करून केरीचोच विशय उलयता. केरी गांव आसा हो
जवळजवळ समुद्र सपाटीपासून सकयलच आहा किंवा लेवलाक जायत पूण वयर ना तो. म्हणटकच त्या केरी गांव आसा पळय थंय सुरीची झाडां बी लायिल्लीं आसा. आनी हाल्ली ह्या 4-5 वर्सांक आमचे नाबार्डाचे म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम घेवन संरक्षक वॉल घातलेली आसा. पूण ती संरक्षक वॉल घालच्या पयलीं कितलेशेच जे बीच आसा तेचे हे जाल्ले आसा. आमचे बीच तो कातरून सामको कमी जाल्लो आसा. आनी तेची जी वेव्स आहा अरबी समुद्राची जी वेव्स आहा ती परत येवन ते सामको बीच काबार जाल्लो आहा. जवळजवळ 50 ते 60 मीटर हो बीच आहा तो कमी जाल्लो आहा. म्हणटकच ह्याच फुडें ग्लोबल वॉर्मिंगाक लागून उदकाचे लेवल जे आसा ते वाडत उरतले ते आनी ते मात केन्नाच कमी जावचे ना. आनी आमचो गांव केरी गांव हो समुद्र सपाटी पासून सकयल भागाक आसल्या कारणान आमकां तो चड धोको आसा. म्हणटकच दुसरें म्हणजे आमच्या हितून केरी गांवांत गेलीं आतां 10-15 वर्सां जालीं रेती वेवसायीक आसा आनी रेतीचो उस्पो एक सारको चालूच आसता. आनी गव्हर्मेंटाची कसलीच तांकां परवानगी नासतना आनी दोन म्हणजे एक पूल आसा आमचे आरोंदाब आनी दुसरो तेरेकलचे हे आसा फेरीबोट आहा. इतले थंय लागीं जवळजवळ हे अंतर 150 ते 200 मीटर आसतले. पूण इतके आसूनय थंय हे आमचे रेती उसपाचो काम जे आसा ते चालूच आसा. रात्रंदिवस चालू आसता आनी सरकाराचो तर तेचेर अजिबात कंट्रोल ना आनी पंचायतीचो कंट्रोल ना. म्हणटकच म्हाजो हे एका एकदम विरोध आहा. हांव संतोष शेटगांवकार. हांव भारतीय जनता पक्षा डिस्ट्रिक्टाचेर मेंबर आसा कमिटीचो. हांव मोर्जे गांवा पुरतेंच उलयतां. भारतीय जनता पक्षाचो प्रतिनिधी ह्या भागासून निवडून गेल्या उपरांत जो मोर्जे गांवाचो विकास जाला खरो स्तुती करी सारको आसा. कारण शिवोली ब्रिज जाल्या उपरांतच मोर्जे गांवाक खरें स्वरूप प्राप्त जालें. मोर्जेंतलें जें ट्युरिजम आसलें ते बरे भाशेन लोक पोट भरपाक लागले. कितलेशे आमचे जे रापणकार भाव आसले आज तेंचो जो वेवसाय रापणीचेरूच आसले किंवा नुस्त्याचेरूच आसले ते आयज ट्युरिजमा कडेन वळ्ळ्या आनी बरे पैकी तेंचे आज हेचो पोटा पाणयाचो विशय सुटलेलो आसा. तसोच आज मोर्जे श्री देवी मोरजाई मंदिरा कडेन जे ब्युटिफिकेशन केलां आमचें पुरातन मंदीर तें आज ताका एक ट्युरिजम पर्यटन स्थळ कशें केल्लें आसा त्या बद्दलय मोर्जेचे वतीन आमी ह्या आमच्या आमदाराचे आभार मानता. तशेंच अन्य इंटरनल रोड्स आतां म्हटले वयले इंटरनल रोड्साचें काम आतां युध्द पातळीचेर काम सुरू जाल्लें आसा. पाणयाचो प्रश्न आसा जे आतांच आमचे एका मित्रान सांगलां की पयलींची रिक्वायरमेंट कमी आसली. आयज प्रत्येकाच्या घरांत 4-4 हे कनेक्शनां जाल्यार ताका लागून ते कमी पडटा ते आमी समजूंक शकता. पण सगळ्यात ह्या सरकाराचे आमी अत्यंत आभारी आसा. कित्याक तर आज मोपा एअरपोर्ट ह्या सरकारान ताका चालना दिल्ली आसा. टेंडर जाल्लो आसा आनी युध्द पातळीचेर काम सुरू केल्लें आसा. त्या बद्दलय ह्या सरकाराचें आमी अभिनंदन करता. म्हाका फक्त एकच सांगूंक दिसता की पंचायतींचो 6 म्हयन्यांनी सरपंच बदलता. इलिटरेट सुद्दां जाका सही मारूंक येना अशें सुद्दां सरपंच जाता. हेचेर काय तरी सरकारान हे करपाचें आनी पंचायत पंच म्हणून निवडटाना किंवा फॉर्म भरतना ताका एक क्वॉलिफिकेशन घालचें ही म्हाजी एक मागणी आसा. ओवरऑल ह्या सरकाराचेर आनी आमच्या प्रतिनिधीचेर आमी समाधानी आसा आनी मागता की अशेंच जे डेव्हलपमेंटाचें काम आसा ते हेच्याय फुडें जावचें. धन्यवाद. खूब वेगवेगळे विशय आयले. थोडे फॉर आयले, थोडे अगेन्स्ट आयले, थोडे प्रोज कॉन्स. आय जस्ट वॉन्ट टू आस्क की ह्या भागान ऑब्वियसली टुरिजम इज वन ऑफ दी की एलिमेंट्स जे इज अ रेवेन्यू सोर्स. अगेन तशें सरान म्हटलें की भुरगे हांगासर स्कूल्स आसा, भुरगे हांगाच्यान शिकता. सो वॉट इज द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर देम? इंडस्ट्री कितें आसा? टुरिजम ऑब्वियसली आमी पयलां मायनिंगाची स्टेट आयज खंय मेरेन पावला. टुरिजम इज अ व्हेरी एक थोड्या मनशा खातीर तो हें आसता. सो इन दीस रिस्पेक्ट
एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट जावपाक जाय तुमच्या कडेन तुवें सारकें येदो व्हडलो स्पेस आसा थंय इंडस्ट्री येवपाक जाय आसली आनी ऑब्वियसली हांगासरले भुरगे कामाक येवपाक जाय. सो इफ यू कॅन स्टार्ट विथ दॅट पर्टिक्युलर एम्प्लॉयमेंट. विथ रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयमेंट खरें म्हणशी जाल्यार तुवें ऑलरेडी इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जागा आसा. आतांच म्हाज्या मित्रान सांगल्या प्रमाणे एअरपोर्टाचें काम सुरू जाल्लें आसा, पण ह्या सरकारान एअरपोर्टाचें काम सुरू जावन MOU करच्या पयलीं एक एश्युरन्स दिल्लें पेडण्याच्या लोकांक की हांगासर जे एअरपोर्ट जाल्या उपरांत जे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आसतले, जे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आसतलें, एटलिस्ट बेजीक जे आसतलें ताका लागून हांगासल्या लोकल लोकांक ताची ट्रेनिंग दिली वयतली. ताका लागून आजून ह्या सरकारान कांय केलें ना. हांव मागता सरकारा कडेन की एअरपोर्ट फास्ट सुरू जातलो, कित्याक आतांचे ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट इज नॉट अ बिल्डिंग्स, दॅट इज द डिफरंट कॉन्सेप्ट. विदीन अ स्पॅन ऑफ 1.5 year एअरपोर्ट रेडी जाता तो. सो सरकाराचें विजन जर खरेंच अनएम्प्लॉयमेंट घालोवपाचें आसा जाल्यार ह्या सरकारान ह्या युथाक आमकां हांगासर ITI आसा. वी गॉट मांद्रे कॉलेज एक आसली ती आतां बंद करपाचो प्रयत्न जालो, पण दुर्दैवान जुडिशरी हा अशें म्हणणें वयता की इंडिया इज अ 3 pillar कॉन्स्टिट्युएन्सी वेर देर इज अ जुडिशरी, वेर इज लेजिस्लेचर एंड ब्युरोक्रेसी. त्या जुडिशरीन हेल्प करून ती कॉलेज चालू उरली. आतां मांद्रे कॉलेज आसा, हरमला कॉलेज आसा, बऱ्यापैकी 12वी 10वीचें शिक्षण आसा हांगासर. पण दुर्दैवान शिकल्या उपरांत भुरग्यांक जे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज आसात ताच्या बद्दल अजून पर्यंत कोणी विचार केलो ना. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन खूब जागा आसा, जवळ जवळ 4 लाख आसा. प्लस आतां म्हाज्या मित्रान सांगल्या प्रमाणे IT इलेक्ट्रॉनीक सिटी म्हटल्यार, पण ती फक्त इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसूंक जायना म्हणच्या पुरती. ताचेर कितें तरी काम करून थंय इलेक्ट्रॉनीक सिटी येवन ताच्या रिलेटेड जर जॉब जाता जाल्यार ते पळोवंक जाय. ओके या सर, आनी एक गोष्ट की ऑब्वियसली तुमच्या कडेन लँड आसा, फाल्यां थंय इंडस्ट्री येतली, कांय कारणां खातीर ती आयली ना, नॉट अ प्रॉब्लम. बट देन अगेन तुमचे भुरगे जे हांगासर शिकता तांकां ताणें एक व्हेरी वॅलीड पॉयंट म्हणलो की ज्या इंडस्ट्रीक गरज आसा ती स्किल्स जावपाक जाय न्ही. तुम्ही वेगळे स्किल्स घेवन येतले आनी म्हाजे कडेन एम्प्लॉयमेंट मागतले डेफिनेटली हांव. आय वुडंट नो एअरपोर्टाचेर कितक्या प्रमाणान तुमी ती सर्वीस थंयसर लोकलाक दिवं शकता, बिकॉज ऑब्वियसली हॅज टू बी क्वॉलिफायड एंड देन अगेन यू हॅव एअरपोर्ट अथॉरिटी एंड नंबर ऑफ पीपल वर्किंग. अगेन इट इज बीन गिवन टू अ एक्स पर्टिक्युलर पार्टी. सो ती स्कील जनरेट जावपाक जाय. एअरपोर्टाक लागून जे आमकां जाय एम्प्लॉयमेंट एसेन्शियल पयले हाका ते भुरगे ITIन तयार करचे कोर्सीस म्हणून आमी ITIन गेले. सरांकूय सांगले की अशें अशें आसा आनी स्कुलांक आमी सगळें सांगलें फिरोन की त्या जनरेशनाक थिंगासून ट्रेनींग दियात आनी ते रेडी जाले की ती मीन टायम एअरपोर्ट जालो की तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळ्ळें. आनी 100% आमकां दिवची न्ही, 90% तरी आमकां एम्प्लॉयमेंट दिया पेडणे तालुका, दोज हू आर एफेक्टेड. आनी दुसरो आमचो एक डिमांड आसलो की जे लँड इक्विशन एक्टा प्रमाणे कितें कम्पेन्सेशन मेळटा ते खूब कमी कंपेर्ड टू दी. आनी तेंची जमीन जी वयता ती लायफ टायम गेली, तांकां आनी कांय ना. थोडे जे आसात लोकांनी आंदोलनां केली तांकां आमी समजावन सांगले की तुमची जरी जमीन गेली जाल्यार आज आमचो जो पेडणे तालुको आहा तो मातसो वयर येतलो आनी आमच्या भुरग्यांक कितें एम्प्लॉयमेंट मेळटलें, मातशी कर तुमी सोंसात म्हणून ती. पूण जालें कितें, आमी तांकां प्रॉमीस केल्लें की तुमचे जे रेट्स आहा ते आमी अपग्रेड करून आमी रिक्वेस्ट करतले गव्हर्मेंटान वाडयतले म्हणून. तेजेर कांयच कोणी अजून केलें ना. पूण आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागलें की तेंचो जो रेट आहा तो एनहेन्स करून दिवपाचो तांकां वाडोवन. कारण काय 50 आनी 60 रुपयान जमीन मेळना. फायन, दॅट इज अ गव्हर्मेंट लायफ टायम गेली ताका आनी ते कांय मेळपाक ना. हय, कम्पेन्सेशन वाडोवन दिवचें आनी प्लस एम्प्लॉयमेंट. आणि एक इम्पॉर्टंट गजाल इज वाय आय एम सेईंग इज ताणें जशें म्हटलें इट इज अ ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट. विदीन 1-2 years तो जातलो. यू मायट मिस द बस नाव. सो हाऊ डू यू परत ते फुडें जेन्ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें ते इट इज आय थिंक अनदर 5 years टायम. सो आय थिंक यू कायंड ऑफ ऑलरेडी मिस्ड द बस. हें जर प्रोसिजर पयलीं पासून जशें तुमी म्हटलें की आमी गेले, जागृताय केली एअरपोर्टा खातीर एंड ऑल दोज थिंग्स, सो त्या हितूर तें जागृताय जावपाक जाय आसलें आनी यू कुड हॅव गॉट दी एम्प्लॉयमेंट इमिडिएटली. हय, हांव हे बाबतींत म्हणूंक सोदतां की एअरपोर्ट हांगा येता, मोपा एअरपोर्ट येता, मागीर IT इंडस्ट्री येता आनी जायत्या लोकांक काम मेवतलें अशें आमकां खात्री आसा. पूण हांव म्हणूंक सोदतां, बारीक हांवें पळयलें जाल्यार ह्या सरकाराचें जी जमीन आमच्या भुरग्यांनी कितें तरी करूचें म्हणून ते इल्ली ही जमीन लेगून सगळीच जमीन ही भायल्या मनशांक वता. हाका लागून आमच्या
आमच्या लोकल मनशाचेर भयंकर परिणाम येता. आतां तूं वच आनी एक 500 स्क्वेअर मिटर तूं एक धंदो करतलो म्हणून मागोंक वच, तुका कांयच मेळना. जाल्यार ह्या सरकाराचे फकत रियल इस्टेटीक हाडून हांगा ह्या बारीक लोकांक काबार करपाचो आहा ह्या सरकाराक. I am happy that International Mopa Greenfield Airport is coming to Mopa. Now, all we know, this International Greenfield Airport will be built and operated by a private company. The government of Goa will have no control in whatever way. As far as the employment is concerned, I am afraid the Goan will have non-employment opportunity in the international airport. The simple reason, because this airport will be operated not by the Goan government, neither the government of Goa will have any rights. Goa government responsibility is only to provide the land, nothing more than that, and to pay the compensation of the land loser. Now, just one second. As far as the employment is concerned, I am afraid Goans will have not a single opportunity. Example, I was just speaking to my good friend, Industries Minister of Goa, and I asked him a very simple question. He's very close to me and very friendly person to me. Have you made any survey in the Verna industrial estate? He asked me why. I said, to find out whether how many Goans are employed there and how many non-Goans are there. Simple reason, the land is ours, the resource is ours. People of this state has lost their land and no opportunity. So there should be survey, there should be, if you can answer न्ही मोपाचे जे आमी उलयता ताचेर. एज पर माय इन्फॉर्मेशन, मोपा एअरपोर्ट आत्तां आमच्या मित्रान म्हटलें की मोपा एअरपोर्टात गव्हर्मेंटाचो कांयच कंट्रोल ना. म्हाका दिसना, कारण मोपा एअरपोर्टाच्या एग्रीमेंटात जे कंडिशन आसा, फॉर 60 years, फर्स्ट 60 years हो एअरपोर्ट ऑपरेट करते ते प्रायवेट PPP लेवलीचेर ऑपरेट करतले, आणि आउट ऑफ टोटल इनकम, एवरीडे इनकम 37% वील गो टू द गव्हर्मेंट. ओके, आणि आफ्टर 60 years दीस एअरपोर्ट विल बी हँडेड ओवर टू द गव्हर्मेंट. म्हणजे आता जर एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतीत म्हाका विचारशीत जाल्यार दाबोली, डायरेक्ट दाबोली एअरपोर्ट आसा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कितें आसा आमच्या लोकांक? आमकां हे म्हाका विचारशीत जाल्यार एक कंडिशन आसा हे गव्हर्मेंटान घातलेलें की एअरपोर्टाक जे स्किल्ड लेबर्साची कितें रिक्वायरमेंट आहा ती एग्रीमेंटातूच आसा. ती रिक्वायरमेंट मॅक्झिमम प्रिफरन्स फॉर पेरनेम पीपल, आणि जेन्ना ती स्कील हे स्टार्ट जातली ती हांगा तेन्ना ती जातलीच जातली एज पर द एग्रीमेंट. आतां हेचो मेजर जो बेनिफीट आमकां आसा, मेजर हे तालुक्या खातीर, तो मेजर म्हाका विचारचें जाल्यार दीस इज द ट्युरिजम बेल्ट. आनी हो ट्युरिजम बेल्ट आसल्या कारणान हांगासरलो, जसो सुदेश म्हणटा की हांगासरलो जो ट्युरिस्ट रिलेटेड बिजनेसीस आसात ते कशे डेव्हलप करतले, म्हाका दिसता हेका खातीर आमच्या लोकांची सहकार्याची गरज आसा. आणि लोकांनी तो कसो आसचो, कारण हातूंत सुद्दां दुबावाचे म्हणजे प्रत्येकाचे वेगवेगळे मत आसता. त्या मताचेर खंय तरी आमी कन्सेन्सस करून एक बाबा हो डेव्हलपमेंट हे पद्दतीनच आसचो अशें आमच्या भितर ठरोवंक जाय, आनी तें आमी गव्हर्मेंटाक सबमीट करूंक जाय. तरच म्हाका दिसता म्हणजे तुमच्या भावी आमदारान कंटेस्ट करचे इलेक्शन ऑन पार्टी ऑर इंडिव्हिज्युअल लायन्स, बट जे डेव्हलपमेंट करता ते कन्सेन्सस आसचे. येस, हय. सर, आतां आमचो मांद्रे मतदारसंघान सुदैवान आनी देवाच्या कृपेन आमकां सगळो कोस्टल बेल्ट मेळ्ळा. म्हणजे चडशे 5 गांव आमचे कोस्टल बेल्ट. म्हाका दिसता की ट्युरिजम रिलेटेड जावं हो जो एम्प्लॉयमेंटचो प्रश्न आसा, हो एम्प्लॉयमेंटचो प्रश्न आमी ह्या ट्युरिजम बेल्ट म्हणून संबोधून जर आमी पळयतात जाल्यार तो इजिली सॉल्व जावंक शकता. फक्त आतां पर्यंत कितें डेव्हलपमेंट जाला तो हपाजार्ड मॅनरान जाला, ताका वेवस्थीत सगळ्यांचें सहकार्य मेळूंक ना. आमी आतां पर्यंत अरंबोल बीच म्हणून फेमस आसलो, बरोबर. आतां मांद्रे जाला, मोर्जी जाला ऑलरेडी, आतां तिराखोल, केरी सगळे बेल्ट डेव्हलप जाल्यात, म्हणजे प्रसिद्धीक आयल्यात. सो हरमल बीच हो पयलीं अशें पळयताले की एकूच पेडणे तालुक्यांतलो बीच म्हणून, पूण आयज आमी त्या बेल्टांतले जर विकासा कडेन पळयत, आतां आमकां ते बिल्डिंगे दिसता, हें दिसता, ह्या विकासान एक प्लान नाशिल्लो. आमच्या कडेन आसा म्हळ्यार आमकां खावपाक कळना अशी परिस्थिती आमची जाला, म्हणजे युथांची जाला. कारण कितें, टुरिस्ट बेल्ट आसा पूण ताचो वापर कसो करप. आतां आमी आमचे रिस्पेक्टेड जे नागरीक आसात, जगन्नाथ पार्सेकर, ताणें जे सांगलां तो डेव्हलप कसो करप हाची खबर ना. फक्त काय अशे हाताच्या बोटार मोजपी अशे लोक आसतले जांकां खबर कळ्ळी की ते डेव्हलप करपाक. आतां मांद्र्याचो जर एक विचार करत जाल्यार मांद्र्या बेल्टान फक्त 5 ते 6 स्वता चलोवपी अशे हे आसात, म्हळ्यार आपले वेवसाय ते स्वता चलयतात. ना जाल्यार हांगा डेव्हलपमेंट अशी म्हण संबोध जो भायलो येता तो म्हणटा, पूण आमी जर पळयत जाल्यार तो डेव्हलपमेंट असो जाला की आपली जमीन काडून ताणें दुसऱ्याक दिला, आनी आमी थंय वता आनी सान्न मारता, आमी थंय वता आनी बारीक बारीक कामां करता. आमी द सन ऑफ द सॉयल
जाल्यार हो सन ऑफ द सॉयलांचो एम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्ना खातीर ज्या पद्दतीन ताका मायंड ताचें ब्रेन वॉश जावंक जाय आशिल्लें की हो तुजो गांव तुजें कामां करूंक जाय. सो बेसिकली म्हणटा की केन्ना कसलो प्रोजेक्ट घेता किंवा ऑब्वियसली जेन्ना तुमी म्हटलें की आरांबोल बीच एक असलो हरमलचो बीच ताच्या नंतर आनी बाकीचे डेव्हलप जाले ते जर डेव्हलपमेंटान सगळ्याचे जर हें आसलें सहभाग जाल्यार सगळेच आयज एंटरप्रेन्युअर जातले आसले आनी हय सगळेच एंटरप्रेन्युअर जातले आनी सयत स्वता आपलो धंदो आनी वेवसाय करतले आसले. न्ही म्हाका एक सांगपाचें आसलें म्हजो मित्र सुदेशान म्हटलें की हांगा धंदे रशियनाच्या हातीन गेल्ले आसा. म्हाका दिसता हेका आमीच जबाबदार आसा जे धंदे रशियनाच्या हातीन गेला. ऑफकोर्स गव्हर्मेंटाचेर तेचे हे जाय ओज जाय किंवा ते कांय तरी रुल्स एंड रेग्युलेशन जाय पण आमी इजी मनी खातीर त्या रशियनाक आमचे धंदे चलोवंक दिता आनी बसून आमी पयशे घेता. पण हेच्या खातीर सुदेशान सांगलां तशें गव्हर्मेंटानूय हेचेर कितें तरी फ्रेमवर्क करूंक जाय रुल्स रेग्युलेशन करूंक जाय आनी स्थानिकांनी आमी भितर फुडें सरून आमी धंदे चलोवंक जाय. कितलींशीं आयज हॉटेलां आसा कितले रूम आहा सगळे इलिगल पंचायतीक 10 पयशाचो रेवन्यू येना. मोर्जे सारक्या गांवांत एक 80 ते 82 रुमाचें हॉटेल आसा तो खाली 200 रुपया वर्साक पंचायतीक फारीक करता. आमकां जनतेक आमकां ग्रामस्थांक कितें फायदो आहा. आमचो सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर तो यूज करता उदक रोड सगळे आनी आमकां कितले वर्साक 200 रुपया मेळटा 80 हॉटेलाचे. सुदेश तूं ह्या फिल्डांत आसा तुमी जे जाणकार आसा हेचेर कितें करून मोर्जी अशें न्ही पूर्ण तालुक्या खातीर पूर्ण गांवांक मतदारसंघा खातीर कितें तरी पॉलिसी फ्रेम करूंक जाय. जितके 200 रुपया सरकाराक मेळटा ते म्हाका दिसता सांगू शकता की ती टीप आसतली 200 रुपया जी म्हाका दिसता एक कोण तरी इंडियन टुरिस्ट किंवा फॉरेनर दवरतलो आनी ते रेव्हेन्यू सरकाराक मेळटा ही वायट गोश्ट. माझे नाव गोविंद पोके ह्या मतदारसंघाचो मतदार. डेव्हलपमेंटा बरोबर पर्यावरणाचे गोश्टी पळोवपाक जाय. आयज कोणाक आयज पिंड हितलो जाल्यार कावळो दिसना कडेन ही एक मोठी चीज आहा. सुकणी दिसनात पयलींची म्हणजे डेव्हलपमेंट लक्ष आसूंक जाय पर्यावरणाची. दुसरी गोश्ट भारतीय संस्कृती हाय टिकांक जाय. आमी ठाम आहा आनी येता ते कोण तो निवडून येतलो आमदार त्या आमदारांचेर लक्ष घालूंक जाय की सगळे डेव्हलपमेंट म्हणून हे करूंक जायना बाकीचे गोष्टीचेर लक्ष घालूंक जाय. जगनान सांगलां तशें 37% एअरपोर्टाचेर म्हटल्यार पळय आय एम ऑफ द स्ट्रॉंग ओपिनियन दॅट वी हॅव ऑलरेडी मिस्ड द बस. आय टेल यू द ब्रीक फ्रेमवर्क. द फ्रांसीस वील एग्री विथ मी. जेन्ना तुमी एअरपोर्ट करता पळय एट द बिगिनींग देर आर सिवील जॉब्स अवेलेबल. Civil construction, designing, all that. Most of the company, because they are established and reputed, they don't need these kind of personnel. They have already skilled labor that they have. There is no way about it. And government cannot dictate. See, once the MOU is signed, you cannot dictate. It's a clause which says 37% available. I am a private firm. If you come for an interview tomorrow, I will frame an interview in such a way that I'll say, sorry, you're not liable. This is not a government job. So with regards to the airport, now there are jobs which comes up. I don't know, we as a Goan feel very proud being a taxi driver. I till today don't understand what is fun in that. But there are people who feel very proud if I have a taxi. They don't want to do anything than a taxi driver. Further job is what we enjoy is being a waiter in a hotel. Then a barman. And the best skill jobs are gone outside the Goa. They either go to Bangalore or they go to Pune or they go to Gulf. But why can't be in Goa? Now the airport is coming. सरकार हाचेर कित्याक विचार करिना की बाबा आतां एअरपोर्टार बेजीक आमकां आतां येदो व्हडलो एअरपोर्ट म्हणटा ते तर गव्हर्मेंट इज सेविंग 25 लाख लोक येतले. अरे हांगासर 1.5 लाख येता ते सांबाळना आमचेर. 25 लाख घेवन आमी कितें करतले. रस्त्यांची परिस्थिती पळयात तुमी न्यू इयर क्रिसमसाक. वी डोंट हॅव इनफ रोड्स एंड द रोड्साचें अलायनमेंट करपाक पॉसिबल ना. दोनूय सायडीन घरां जाल्यार. सो इतले जर आमी टुरिस्ट हाडटले जाल्यार ते येयल्या उपरांत मागीर आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर करतले हाचेर कोण विचार करना. मोर्जी टू केरी पार्किंग ना. लोकांचे सोड रे आमी घरा बांदले आमकां रस्त्यार गाडये पार्क करता हाचेर आमी विचार करिना. बिल्डिंग्स लॉज चेंज जावंक ना. आय एम इन दीस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 21 years. आय हॅव टेकन दीस जॉब एज अ चॉयस नॉट बाय चान्स. टुरिजम आसा म्हणून चलता रे गोंयांत. ताचेर कांय जालें ना कोणी करूंक ना. आमी म्हणून आमी शातिजोगपणे सरकार प्रत्येक येयल्लो तेच सांगता. फॉर एग्जाम्पल 5 वर्सां जालीं आमचेर टुरिजम पॉलिसी ना.
फकत आमकां आयकयलें आमी ट्युरिजम पॉलिसी करतले म्हणजे गव्हर्मेंटान खंयच्यात कांयच केलें ना. एटलिस्ट आतां तरी फुडें विचार करून विजन पळोवन हें ट्युरिजमाक कितें तरी करचें, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आनी सस्टेनेबल ट्युरिजम आसचें. दॅट इज वॉट आय एम सेइंग की गोंया वॉज ब्लेस्ड की ताका बीचीस असले, ताच्या कडेन टेम्पल्स आनी हे सगळे हेरिटेज असले आनी इको टुरिजम सारखे सेन्सिटीव पॉयंट्स असले. त्या खातीर लोक आयले आनी वी गॉट फेमस एज अ टुरिजम डेस्टिनेशन. सर एक इम्पॉर्टंट तांच्यांनी विशय काडलो की हांगासर टुरिजम इंडस्ट्री आसा आनी आमी सगळ्यांनी मेळून तांच्यांनी म्हटलें की सुदेश सारके आमी सगळ्यांनी मेळोन ह्या इंडस्ट्रीन जेन्ना आसा तेन्ना आमी प्लॅन आउट करचें. खंय तरी सरकारानूय करचें, स्टार्टअप म्हणा किंवा एंटरप्रेन्युअरशीप म्हणा, त्या प्रकारे तो पुश करपाक जाय. नो डावट देर इज EDC, देर इज एवरीबडी, बट ते खंय तरी लोकां मेरेन पावता काय? सिबा सारखे एक बरे एंटरप्रेन्युअरशीप डेव्हलपमेंट तुमचे कडेन स्किल्स करूं शकता तुमकां, बट ते आमकां खबर आसा खबर ना लोकांक. म्हणजे हांगासर इंटेरियर्स हांव नको ते खबर आसा काय ना ते, बट ते आमी हय न्ही आमी खंय तरी एक हांव म्हणिना की सरकारूच चुकलो, सरकारान केलें, बट ते सरकाराच्या थंय सकयल मेरेन पावलें ना. दॅट इज वन थिंग. सेकंडली गोंयकारूय खंय तरी चुकलो काय की म्हाज्या भुरग्यान फक्त गव्हर्मेंट सर्वीस करची. ताणें म्हटलें की देर इज आय डोंट नो वॉट देर इज फन की आपूण ड्रायव्हर जावतो, ताच्या वयर वेटर जावतो, ताच्या वयर आपल्याक खंय वचपाचेंच ना. की आमी खंय तरी पालकूय खंय तरी चुकता काय की बाबा गव्हर्मेंट सर्वीस किंवा सर्विसीस न्हू, तूं धंदो कर, तूं बिझनस कर, हें खंय तरी एक अपब्रिंगिंगान चुकलें. म्हणजे मे बी ऑफ द हे कॉन्स्टिट्युएन्सी इशू, बट आय थिंक दिस is implied for entire Goa because as every individual who passes out his college he says म्हाका कितें करपाक जाय, म्हाका गव्हर्मेंट सर्वीस करपाक जाय. He doesn't want to become an entrepreneur, he doesn't want to do business. पण तुम्ही सांगिल्लें न्ही पालकूच खंय तरी चुकले. एज अ पालक हांव तुमकां सांगूंक शकता की म्हज्या घरांत 2 ग्रॅज्युएट आज बेकार आहा. ते बिंग अ ग्रॅज्युएट ते खंयूय काम करूंक शकना लेबर वर्क. सद्या परिस्थिती पालकांचेर अशी येयल्ली आहा, भुरगे शिकोवन बेकार, पालकय व्हडलो अनएम्प्लॉयड, आमच्या सारको जाणटो. तेणी करचें कितें ताचेर गव्हर्मेंटान कितें तरी एक पॉलिसी करूंक जाय. आतां गव्हर्मेंटान पयलीं अनावन्स केलें दोज हू आर अनएम्प्लॉयड आमी तांकां कितें तरी दितलें म्हूण कंपेन्सेशन, तें ना. पूण ते ग्रॅज्युएट्स, अंडर ग्रॅज्युएट्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट भुरगे करतले कितें हो प्रश्न आसा. पालक तांकां थंय हॉटेलान वचून आनी कितें रावन कितें हाड रे जेवपाक म्हूण सांगूंक शकना. ताका तो भुरगो एज्युकेटेड, तो जर आनी कितें करीत म्हणून पालक भिता. पूण पालका कडेन इतलें हें जाल्लें आसा अनएम्प्लॉयमेंटाक लागून, जेवण दितलो कशें भुरग्यांक. आनी आतांचे भुरगे म्हणजे तुमी जाणात सगळें डेवलप सगळें जालां. तो एक प्रश्न आसा. मेन प्रश्न म्हणटा तो एम्प्लॉयमेंट. आतां एम्प्लॉयमेंट जर हें करतलो जाल्यार जे रुलींग गव्हर्मेंट आहा तेणी इंडस्ट्रीज आनी कितें आतां पेडणे सिटी येतात, इलेक्ट्रॉनीक सिटी येता म्हणून तशें ना, खंय तरी येवपाक जाय, खंय तरी येवपाक जाय आनी काम स्टार्ट जावंक जाय. आता जो एम्प्लॉयमेंटाचो विशय येयला खरोखर उत्कृष्ट, म्हणजे खरो लोकांच्या भावनेक हात घालपी विशय आसा. प्रत्येकाच्या घरांनी भुरग्यांचो विशय प्रोजेक्ट येवपाक घातल्यात. इलेक्ट्रॉनीक सिटी मोपा म्हण आनी इंडस्ट्रियल एक्सचेंज इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा, हेचें एक्सपान्शन जावपाचें आसा. हांगा जे प्रोजेक्ट येतले त्या दृश्टीन म्हाका दिसता आमच्या तालुक्यांत तालुका लेवलीचेर एक अशें ऑफिस आसचें की ज्या ऑफिसांत आमची पेडणे तालुक्यांतली मॅन पावर जी आसा ही मॅन पावर थंय रजिस्टर जावची. आनी सगळे तरेचे म्हणजे इंजिनियर्स कितले आसात, ग्रॅज्युएट कितले आहात, पोस्ट ग्रॅज्युएट कितले, आनी खंयचे खंयचे टेक्निकल नो हाव असलेले लोक कितले आसात, हेचो एक स्टॅटिस्टिक्स आसचो. आनी त्या स्टॅटिस्टिक्सा उपरांत जे इंडस्ट्रीज येतले तांचे कडल्यान आमकां डेटा मेळचो. हातूंत बाबा इतले जॉब ह्या तरेचे निर्माण जातले आनी हे जॉब त्या ऑफिसांच्यानच ते घेवचे अशें तरी म्हाका एक बऱ्यापैकी एक सिस्टम आमी घालूंक शकता. बेसिकली ह्या मतदारसंघान एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जे प्रायव्हेटाक केटर करचे, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टायप आसचे, म्हणजे अक्रॉस द पार्टी लायन आमी हे खंय तरी काम करपाक जाय अशें म्हाका दिसता, कारण प्रत्येकाक जॉबाची गरज आसा. सो त्या सजेशनाक धरूनच हांव एक विचार मांडटा की एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तालुका लेवलाच्या परस आमी जर लोकल पंचायतीक जर खूब हें दीत, म्हणजे वेवस्थीत तांकां गायडन्स दीत. इनफॅक्ट जेन्ना आमचे ह्या भागाचे आमदार हेल्थ मिनिस्टर तेंच्या कडेन आमी विशय मांडलेलो की पंचायत कॅन डू एनीथींग. आमी गांवांतलो एम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रश्न आसा तो पासून पंचायत रिजॉल्व करूंक शकता, इतलो आमचे कडेन नॅचरल रिसोर्सीस आसा. आतां पंचायत आमच्या गांवांतली खंयचीय पंचायत घ्या, मोस्ट ऑफ द गोवा मांद्रे मतदारसंघाचेर कॉन्सन्ट्रेट करया, आमच्या पंचायती कडेन एक तरी डाटा आसा की म्हज्या गांवांत लोक कितले आसात, एम्प्लॉयड यूथ कितले आसात, ग्रॅज्युएट कितले आसात, 10वी जाल्ले कितले आसात, कांयच ना. आमकां सोदचें पडटा. अशा प्रकारे जर एखादो प्रोजेक्ट येवंक घातलो, आतां 80 आमचे शेटगांवकर बाबान म्हणलें की 80 रुमाचें एक हॉटेल आसा,
अशा हॉटेलांतली रिक्वायरमेंट पयलीं कितें आसा. आमी गांवांत एकटो प्रोजेक्ट येता, पंचायत म्हणटा बांदता तो बांदून, मागीर ताज्यो कितें रिक्वायरमेंट तो ताणें हांगासरल्यान TCPंतल्यान अप्रुवल हाडली, ही हाडली, ती हाडली. पूण वॉट इज द बेसीक नीड, वेदर दॅट प्रोजेक्ट ऑर वेदर दॅट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज गोईंग टू कॅटर द विलेज एम्प्लॉयमेंट ऑर नॉट, हो जर प्रश्न घेवन प्रत्येक पंच मेंबरान आनी सरपंचान जर आमी काम करत न्ही, गांवचो प्रश्न गांवानच सुट्टा. आनी हाज्या खातीर आमकां रिसोर्सीस इंडस्ट्री हाडपाची गरज ना. जें कितें गांवांत अवेलेबल आसा ताजो फायदो जर भायलो मनीस येवन करूंक सोदता, अलबत करचो ताणें, पूण गांवाक कितें फायदो जातलो ताजो विचार पयलीं करून. पॉयंट हांव सांगूंक शकता ती प्रत्येक मतदारसंघा खातीर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आसचे, दॅट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट अलाउड. आसा तेच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजान काम लेट मी फिनिश. You need a mechanism. What he's saying is you need a mechanism. As regards to the employment with regards to the industry, हांव एक नमूद करूंक शकता की सबंद गोंयभर 600 IT जॉब पास आउट जाता एवरी इयर. सो आमी जर फाल्यां म्हटलें पेडण्या IT इंडस्ट्रियल येवचें आनी पेडण्याच्याच सगळे लागचे जाल्यार त्या 600तल्यान मे बी 4 जाण आसूंक शकता. बट दॅट डजंट मीन इट डजंट एम्प्लॉय, दॅर इज समथींग कॉल्ड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. हाचेर तरी आमी भर दिवचो न्हय. For that you need a planning, you need a data, you need a statistical. No, for that you need a panchayat to be given a strong administrative power which they can use, not a political influence. Because they are there catering the grassroots people. Problem is हांगा कितें जाता की पंचायतीचेर पॉलिटिकल प्रेशर घातलो वयता की तूं हेंच कर म्हण. It's a good suggestion both my colleagues have given, the panchayat level and the taluka level. But I have a further suggestion that the government of Goa should make a definite policy to give the maximum employment for the Goans. Why? Because the land is ours, the resource is ours, everything is ours. And why our local people, the state of Goa people, are not getting the job? Because the industries are from Delhi and Haryana and Punjab. They want to bring their own people cheaper rate. That is the reason, and the government of Goa have no control. Some time back, somebody suggested in the assembly, make 100% or 80% employment given to the Goans. Said no, cannot make. Why we should not have 80%? At least 80% job should be provided to the Goans. लास्ट 2 वर्सां हांगा ॲम्ब्युलन्साची सर्वीस बंद जाल्लेली आसा. त्याच्यामुळे जे आमची गरीब जनता आसा, गरीब जनता तेंच्या कडेन कार आसा ते अफोर्ड करून वचूंक शकता हॉस्पिटलांत. पूण जे गरीब जनता आसा ताका म्हाका दिसता 1 पावण वर 1 वर तांकां ॲम्ब्युलन्स येवपा खातीर वाट पळोवची पडटा. आनी जर सिरियस पेशंट आसल्यार तो ऑन द स्पॉटूय मरता, नाजाल्यार ताका कितें सिरियस हें जाता, कंडिशन जाता. हाचे खातीर ते हांव मागता सरकारा कडेन की जाता तितले बेगीन 108 सर्वीस ही परतून एकदां सुरू करपाची. जे बऱ्यापैकी एक हॉस्पिटल बांदलें चल्ल्यार एक बरी गोश्ट आसा, पूण थंयसर 24 आवर डॉक्टर्स ना. एक सादो जनरल फिजिशियन आसा, तो सगळे केसीस क्रिटिकल केसी पळोवंक शकना. लायक हार्ट अटॅक जाल्यार तो कितें करूं शकना, प्रेग्नन्सी आसा जाल्यार तो सिवियर केस जाल्यार तो कितें करूं शकना, आनी कितें आसा जाल्यार थंय स्पेशलिस्ट डॉक्टर ना, टेक्निशियन ना. जर एक कोणाचो पांय मोडलो जाल्यार थंय एक्सरे मारपी टेक्निशियन रातचो नासता, थंय सोनोग्राफी करपी टेक्निशियन नासता. हांव सरकारा कडेन मागता की हे जे टेक्निशियन आनी जे बऱ्यापैकी डॉक्टर आसा हे आमच्या मांद्रे गांव आनी हे जे हॉस्पिटल आसा ताका एक सप्लाय करून लोकांचे तब्येती खातीर एक बेसिकली सर्वीस प्रोवाइड करची आनी ती लोकां मेरेन पावची. दिस इज अ नीड ऑफ पीपल आनी एक सरकारान करपाक जाय कंपल्सरी अशें हांव मागता. फायनल शॉट. गोंयकारांचे आमचे कशें आसता, पेरंटांचे आनी भुरग्यांचे शिकले काय एकच एम आसता की आपणाक सरकारी नोकरी मेळप, खंय येयले सरकारी नोकरी मेळप. हांव म्हणटा शिकान तूं जर ग्रॅज्युएट जाल्यार सरकारी नोकरी ना जाल्यार कितलेशेच सरकारचे स्किमी आसात रोजगारा खातीर, प्रायम मिनिस्टरचे योजना रोजगारा खातीर, तातूंत लक्ष घालून आपण रोजगार करप. किंवा आनी खंय तरी इंडस्ट्रीज आसा, हॉटेल बरें आहात थंय वचून रोजगार. फक्त इल्ल्या गेल्ल्याक जायो गव्हर्मेंट जॉब. सो एम्प्लॉई जावंक जायना, एम्प्लॉयर जावपाक जाय, बॉस जावपाक जाय. फायनल फास्ट आसा की इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिक्स जे आमचे गांवांत जे आमी जेन्ना गांव पंचायत जेन्ना म्हणटा तेन्ना असले जे कितें प्रॉब्लम आसता ते इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिक्स वो खंयच्या पार्टीचो हेची गरज ना. पूण आमकां जर फुडें जर जॉब क्रिएट करपाक जाय किंवा आमकां जर आमच्या भागाचो जर विकास करपाक जाय जाल्यार सगळ्यांनी हातींत हात घालूनच तें काम करपाक जाय. ते पॉलिटिक्स फुडें हाडून कसलोच फायदो ना. जेन्ना कसली गोश्ट आमकां ती करपाक जाय जाल्यार ती सगळ्यांनी मिळून मिसळूनच करपाक जाय. ते पॉलिटिक्साचो काय प्रश्न ना. आनी जेन्ना आमी सगळे एक जावन जेन्ना त्या पॉलिटिकल मनशाचेर जेन्ना प्रेशर घालतात तेन्ना ती गोश्ट साध्य जावपाक टायम लागचो ना अशें तरी म्हाका दिसता. जेन्ना हांव ह्या मतदारसंघान आयिल्लो तेन्ना हांव काही अपेक्षा घेवन आयिल्लो आनी डेफिनेटली त्या अपेक्षाचेर हो मतदारसंघ आनी हे डिस्कशन त्या लेवला मेरेन पावत. मोर इम्पॉर्टंटली लास्ट पॉयंट तुमचो हांव हे धरता की जेन्ना इंडस्ट्री येता तेन्ना गोवा गव्हर्मेंटान ताका सांगपाक जाय की बाबा 100% आय एम नॉट शुअर, 80% तरी इवन आय एम नॉट शुअर, बट एक कन्सिडरेबल पर्संटेज आसपाक जाय रिजर्वड फॉर द गोवन लोकल पीपल.
आता हे म्हणटाना डेफिनेटली तुमच्याकडे तो असो स्किल्ड लेबरूय आसपाक जाय. तो मागीर IT ग्रॅज्युएट आसूं किंवा तो बारीकांतलो बारीक स्किल्ड लेबर आसूं किंवा व्हडल्यांतलो व्हडलो मॅनेजर लेवल आसूं. सो तें आमी जनरेट करपाचो. सो आमी गव्हर्मेंटान सांगलें म्हणून जायना तें, तशें फुडें ताका ग्रावंड वर्कूय जाय. येदो व्हडलो तुमचे कडेन प्रोजेक्ट येता, आतां IT पाकूय येता, सो तेन्ना डेफिनेटली आय वुडंट से कोणे सुदेशान म्हटलें की वी हॅव मिस्ड द बस, बट आय थिंक खंय तरी धांवन ती बस धरची आनी ते आमी आमच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर, म्हणजे हांगा बसलेल्या प्रत्येक घरांतलो हो विशय आसा आनी प्रत्येक भुरगो हो आपल्या लागींच खंय तरी एम्प्लॉयड जावचो हे प्रत्येक पालकाक आनी आवय बापायक दिसता. आमी परत मेळुया एका वेगळ्या मतदारसंघान काही वेगळे विशय घेवन. वचच्या पयलीं तुमी पळयतालेत Amaya, a dairy enterprise by ABAB Industries present Matdar Raja in association with an Institute of Hotel Management. Many options, one name. वच्चा पहिले एकूच सांगपाक सोदता की आता असा एकूच विश्वास 2017च्या निवडणुकीन करूया एक नवो ध्यास करूंक लावया आमच्या भावी आमदारांक मतदारसंघाची सेवा आणि पुढची 5 वर्सां जावया आमी सगळे मतदार राजा.